केपें विचूंद्र्या भक्तगणांनी शारदोत्सव वाजयत गाजयत मनयलो। कलाकारांनी ह्या निमतान सुंदर डेकोरेशन केल्ले। उपरांत 7 दिसांचे सरस्वतीचे सांज वेळार व्हडा उमेदीन विसर्जन जाले। पळयतात की आमी सरस्वती पुजनाच्या निमित्तान हांगा जमलेले आसा। सरस्वती पुजन आमच्या हांगा 21 तारखेर सुरवात जाली आनी आज 7वो दीस 27 तारीख अशे 7 दिसांचे सार्वजनीक रूपान आमी सरस्वती पुजन जे आसता आमी साजरे करतात। सो हेजे फाटलो उद्देश की आमच्या गांवान जे कला आसात, आमचे भुरगे जे आसात तेंचे खातीर वेगवेगळ्या स्पर्धांचें आयोजन करप, तांकां वेगवेगळे वक्ता जे हाडून मार्गदर्शन करप, हे एक फाटले जे आसा उद्देश आसात। आनी तुमी पळयता ते सुंदरशे डेकोरेशन आमच्याच भुरग्यांनी ते नॅचरल आसा जे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। सुंदरशे 1 म्हयनो पयलीं सावन ही तयारी जी आसा ती चलता। सगळे म्हणजे हे एकवटाचें प्रतीक आमी म्हणपाक जातात, कारण सगळे भुरगे जाणटे एकठेन येवन हे जे आमी सरस्वती पुजन जे आसा ते साजरी करतात। आणि हे तुमचे आतां पयलींसून जाणटेले करतात ते आतां तुमी मुखार अशेंच फॉरवर्ड करतात मुखार। खूब वर्सां जालीं, म्हणजे आमकां दिसता आमी जे भुरग्यां हातीन एक 10 वर्सां जाले आसतले तेन्ना सावन भुरग्यां हातीन हें दिलां। आनीक पयलीं सावन करताले जाणटेले जे आमकां सपोर्ट आसा ते आमच्या फाटल्यान आसा। तशेंच बाकीचे आमी सगळे भुरगे जे मेळोन उत्सव जो आसा आमी साजरे करतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।